क्या बेटे फोन इसको डायरेक्ट ऐसे करके कदाच आवेश कर जल्दी से चालू झाले ठीक है मैंने छोड़ा मेमरी कार्ड दे ओके टीसीपीन रिवोकेशन ऑर्डर पयली दिल्ली पळय मातशें मोठें. फास्टाच्या टीसीपीन जेन्ना तिसऱ्या दिसा फास्टाच्या रिवोकेशन ऑर्डर दिली आनी फेस्ता दिसा नेसेसरी डायरेक्शन्स इशू केल्ले पंचायतीक टू टेक एक्शन इन टर्म्स ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर आनी जे लायसन्स इशू जाल्ले ते आतां ऑन द डे आय took my fast on the feast day after that order came from the panchayat from the Town and Country Planning Department. Good. People of Goa, I had assured other protesters and everyone who was fasting alongside me कि now after I have broken my fast, after achieving what we could achieve, stop work order, panchayatichi, and revocation order, and magi I will now resume my role as a lawyer and take this further ahead as a lawyer and see to it that the structure gets demolished. आज त्याच निमतान त्याच उद्देशान हांवें आज एक लेटर केला टू द सेक्रेटरी एंड द सरपंच ऑफ विलेज पंचायत ऑफ ओल्ड गोवा asking them to take action and why they should not refrain from taking action and warning them that if they don't take action I will be forced to file appropriate proceedings against the Sarpanch for remiss in duty, for not performing their duties, and seek their disqualification. I have also marked a copy of this to the DGP of Goa, to the Anti-Corruption Branch, Goa Police Department, and Vigilance Department to take action against all the erring authorities which were responsible for granting this permission and fraudulent records जे create केले तांचेर action घेवपाक जाय आणि I think this is good enough to register an FIR because whatever I have stated discloses a cognizable offence. बाकी it is for the police to investigate and find out what is to be done. I have stated to them that Old Goa Heritage Action Committee चे जे documents तांकां पयलीं पासून submit केल्ले आसा बाकी जे आसा प्रोटेस्टर्स आनी जे लोक अजुनूय टोकन फास्ट कंटिन्यू करता आनी जे म्हजे पयलींच्यान थंय बसताले तांचे जे डॉक्युमेंट्स पंचायतीक सबमीट केल्ले पयलीं पासून दे वर ऑलरेडी फायटींग अगेन्स्ट दीस कन्स्ट्रक्शन हे सगळे डॉक्युमेंटाच्या बेजिसाचेर क्लियर कट दिसून येता की दीस कन्स्ट्रक्शन इज ब्लेटंटली इलिगल एंड इट हॅज टू बी रेज टू ग्राउंड. आय हॅव इनवर्टेड दीस. आय मेट द सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत एंड ही हॅज अश्योर्ड that they are taking action and they are in the process of issuing necessary orders. तांकां एक reply आयला from Mrs. Lotlikar, who is the earlier owner of this project. We have sold the property and आमकां हाजे बद्दल कांय देणें घेणें ना म्हणून. तेन्ना I don't know what was the fate of this property आनी आज कोण आपले वयली सगळी जबाबदारी जी झटकता ती पळयत जाल्यार I think the day should not be far that this illegal construction is demolished. Of course, there is a process which has to be followed. We have been catalyst along with the protesters and the other NGOs आशिल्ले जे ही लढाई लढताले तांचे बरोबर आमी एज अ कॅटलिस्ट आय वर्क. आय डीड माय फास्ट. आय डीड माय ड्युटी टू स्टेट ऑफ गोवा आनी तातल्यान ज्यो ऑर्डरी आयल्यो ताजो अल्टिमेट रिजल्ट वी वील सून सी अशें म्हाका दिसता. कारण हे जे आसा पळय एज अ पंचायत एक्शन जी आसा पळय ती पंचायत एक्शन एज पर पंचायत राज एक्ट घेवची पडटली नाजाल्यार देर आर इनफ पावर्स विथ द डायरेक्टर ऑफ पंचायत एंड डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत टू टेक नेसेसरी एक्शन टू demolish and take action against the sarpanch also. So I understand that I met the secretary. He is an administrative officer of this, the government officer of this panchayat. I am sure he knows his duty well,
आनी सरपंचाकय म्हाका एक रिक्वेस्ट करपाची दिसता तुमच्या माध्यमांतल्यान, ती नाशिल्ली आज, की call for a meeting immediately and issue necessary demolition order, and government should provide necessary demolition squad to demolish this structure and bring the ground to way it was prior to this construction which has come up illegally, the way it had come up. So हाजे आमी कॉपी फुडें फॉरवर्ड करतले. I will meet the other protesters who are continuing with their strike. कोणीच जेन्युइनली डावट करपाची गरज ना. हे जो लिगल प्रोसेस आसा तो हांव कंटिन्यू करतलो एंड वी वील टेक इट अहेड एप्रोप्रिएटली एज पर लॉ. टायमींग बी दिला तेंकां तुवें पंचायतीक अंडर पंचायत राज एकांनी स्टॉप वॉक नोटीस दिल्ली आनी 7 डेजाचो तांकां टायम दिल्लो. सो ताका रिप्लायज आसा तो लिगल प्रोसेस तो करचो पडटलो. बट आय थिंक इमिजिएटली पंचायत कॅन टेक अ मिटींग and issue necessary orders in that regard. It would have to be a show cause notice along with the particular timeline within which the structure will have to be demolished by the party itself. Since the permissions have been revoked, as per law the structure is absolutely illegal. So तातूंत भितर म्हाका दिसना व्हडली कितें कोणी तकली लावपाची गरज आसा, because as per TCP itself, TCP minister itself, the structure's permissions were obtained by fraud, and anything which is done by playing fraud on the government records has no sanctity in the eyes of law, and therefore immediate action in the matter is called for. I think it is high time Panchayat acts swiftly in the matter. तांची जी लढाई आशिल्ली 8 म्हयन्याच्यान 6 म्हयन्याच्यान किंवा फाटल्या 3 म्हयन्याच्यान बाकी प्रोटेस्टरांची, ताजी चीज जावपाक जाय. म्हजें तातूंत भितर जें योगदान आसा ताजी चीज जावपाक जाय, एंड अल्टिमेटली द स्ट्रक्चर हॅज टू बी डेमॉलिश. सो आय थिंक फास्टर द बेटर. फाटी बोवाळ जालो तुमी कंप्लीट जालो म्हणून स्ट्रायक तेजे मागीर थंय बेश्टोच बोवाळ जालो की तुमी सगळें क्रेडीट घेवपाक फुडें सरले म्हणून तुमचे नांवाची बॅनर्सां मारली. ह्या गजाली कडेन तुमी कशें पळयता? पळय हांवें बॅनरां मारूना. आफ्टर 5 दीस हांव घरा गेला. 2 दीस लागले रिकवर जावपाक. इवन दो इट हॅज अ प्रॉब्लम, इट अफेक्ट्स बॉडी, आय एम स्टील नॉट परफेक्टली फायन. एनर्जी 100% भयंकर आसा. सो कोणाक डावट घेवपाक जाय पळय तांकां घेवनी. Now let's start talking about demolition. Let's start talking about what we can do for a better Goa. History cannot be changed in any manner, but you can always correct what wrong has been done by history. So let's go in that direction. कोणाक डावट घेवपाचें आसा तें घेवनी. हांवें गोंयच्या सायबा समोर 5 दीस सिन्सियरली जें केलां ताजो रिजल्ट म्हाका फेस्ता दिसा मेळ्ळो. सो आतां कोणाक जर डावट दिसता त्या गोश्टीचेर जाल्यार कोणी म्हणलें गोंयचो साहेब पळयतलो, हें पळयतलो, पळोवन घेतला. म्हाका भयंकर आशिर्वाद आसा देवाचो. पवित्र भुमी, ताजे बरोबर खेळ करपाचें केन्ना बरें जायना. हे प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा, आनी तो खेळ हांवें करूना, आनी ताजे बरोबर उत्तर दिवपाची म्हाका टिकाकारांक गरज ना. वॉट इज देर इन युअर मायंड एंड हार्ट एंड सोल, नोबडी कॅन टेक इट अवे फ्रॉम यू, नायदर कॅन गीव यू समथींग मोर दॅन यू डिजर्व. पूण गोंयच्या लोकांचो जो मोग म्हाका 2 दिसांनी दिसता आनी ताच्या पयलीं दिसतालो तो अजून पर्यंत येत आसा. सो म्हणून ते कोण कितें म्हणटा तें कांय फरक पडचो ना त्या गोश्टीचो. तुका दिसता की पॉलिटिकल टार्गेट तुका करता म्हणून हे फावटी? पॉलिटिक्स म्हणटा पळय न्ही, तो एक विशयच वेगळो. आतां क्रेडीट घेवप आनी न घेवप आनी कोणाक दिवप, दीज आर डिफरंट थिंग्स. आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन इट एट ऑल. पॉलिटिकली टार्गेट जातलोच, कारण टुडे आय एम आम आदमीचो फुडारी म्हणून एक आसा, आय एम आम आदमीज रेप्रेझेंटेटीव म्हणून आसा. पूण तेन्ना थंय बसतालो तेन्ना आम आदमी म्हणून बसनाशिल्लो. हांवें थंय म्हजो बॅनर लावनाशिल्लो आम आदमी पार्टी. कसल्याय बऱ्या कार्याची जर म्हाका एडवांटेज जाता, फायदो जाता, आनी लोकांक दिसता की यू वील लीड द वे एंड ही इज कॅपेबल ऑफ लिडींग द वे, देन आय थिंक पीपल आर पुटींग दॅट फेथ. आय थिंक कोण भिता ते भितले, कोणाक त्रास जाता तो जातलो. आतां प्रत्येकाची हांव तोंडां बंद करूंक शकना. म्हजें काम हांव करत रावतलो. सो लेट मी गो माय वे. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर बाय माय सायड. तुम्ही सरपंचाक मेळ्ळा? सरपंच नाशिल्ले, सो सेक्रेटरीक मेळ्ळा. तांकां रिक्वेस्ट केला. सरपंच नाशिल्ली, म्हाका दिसता टायमींग इज ऑड प्रॉबब्ली, सो आय कॅनॉट ब्लेम हर इफ शी इज नॉट देर हियर. सो इट्स अ डिफरंट स्टोरी ऑल टुगेदर. बट सेक्रेटरी हॅज इनफ पावर्स टू डील. ही हॅज द वन हू हॅज टू इशू द नेसेसरी डायरेक्शन. डेमोलिशन ऑर्डर हॅज टू बी इशूड बाय द सेक्रेटरी हिमसेल्फ. सो आय थिंक एज अ गव्हर्मेंट सर्वंट ही नोज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आनी म्हाका दिसना ज्या तरेन सरकारान हात बाजून घेतले ह्या गोश्टीन आनी सरकाराक जी बूथ शिकयले लोकांनी, तातूंतल्यान आनी कसलो खेळ सरकार करतलो हे स्ट्रक्चर वांटोवपाक.
violation As per law, they have to act. So I think 5 days, 10 days, whatever as per law, they need to give the time to ask us parties to demolish. Or they have enough powers to demolish it on their own and recover the cost thereof under land revenue code for putting government money at risk. Because demolition squad has a cost. So I think law will take its own course now. I will also act as a catalyst to see that law takes its own course and work alongside all the protesters, irrespective of what everybody thinks. If anybody thinks they have to shout at me, let them do it. I will take it. तातल्यान शिकूंक मेळटलें कितें तरी. If anybody wants to criticize, निंदकाचे घर असावे शेजारी म्हणून ऐकला तुवें, तातल्यान खूब गोष्टी शिकल्यो जाता. And you come out as a strong person. I have come out as a strong person. जशें it has been a very spiritual journey. As I said, सगळें क्लीन जाता म्हणटा पळय तशें बॉडी आत्मा सोल सगळें जालां आनी वी वील वर्क टुवर्ड्स इट. वी वील श्योरली वर्क टुवर्ड्स इट. कितले पॉझिटिव्ह आहा तुमी जेव्हा रिस्पॉन्स तुमकां मेळ्ळा पॉझिटिव्ह जावपाचो प्रश्नच ना. ही लढाई आसा ती जिखपाक जाय. रिस्पॉन्स तुमकां पॉझिटिव्ह दिसता जेन्ना गोंयच्या नाक्या ना सेक्रेटरी कडेन जेन्ना आतां तुमी उलयता he started swift action. He's assured me swift action. He's a government servant. He has responsibility, and I don't have any doubt to doubt his credibility or credentials today because seems to be a competent person, and I'm sure he will do his job right. A young fellow, he is Abhishek Navajan, and he has assured that he is expert for law, and I don't want to doubt his credibility in any form because every time we start doubting everybody's credibility, then we don't find result. गव्हर्मेंटाची क्रेडिबिलिटी लूज जाल्या म्हणून सगळेच गव्हर्मेंट सर्वंट करप्ट आसतले अशें आमी धरपाक जायना. सरसकट देर आर सो मेनी गव्हर्मेंट सर्वंट्स हू आर ऑनेस्ट टू द कोर, एंड आय बिलीव द सेक्रेटरी वील डू हिज ड्युटी व्हेरी सिन्सियरली एंड ऑनेस्टली. एक कॉपी दिता. ताका